पवित्र स्नाना मुखांत आमी क्रिस्तांव जाल्याव आनी बावार्थाचें बी आमचे भितर वोंपलां. आवय बापय, वडिलां आनी पवित्र सभेच्या बावार्थाक लागून आमी आमच्या बाळपणात पवित्र स्नान जोडलो. ह्या बावार्थान तिर जावंक आनी वाडूंक पवित्र आत्म्याची मजत आमकां गरज. असलो महत्वाचो संस्कार आज आमी जोडटेल्या. पेंतेकोस्ता दिसा मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवलेलो तोच पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक जावन तिरावणेचो संस्कार जोडटल्यांचेर देंवतलो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी आमच्या बावार्थांत तिर जावन क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावच्याक आनी शेकी देखी बरी जिणे मुखांत क्रिस्ताक साक्ष जावच्याक आदार मागया. सांगातच आमकां बावार्थांत वागून पोशण केल्ल्या आमच्या आवय बापय पासत बावार्थाची शिकोवन दिल्ल्या विगार बाप आनी भयणी आनी शिक्षकां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. तशेंच तिरावणेचो मण्यारी आदीक मानादीक आमचे निवृत्त गवळी बाप एलोशियस पावल हांगा आयल्यात. तांच्या मिसा वावरांत पवित्र आत्म्याची सकत सदां तांचेर आसूं. मंगळूर दियेसीजींत क्रिस्ताचे राज स्थापीत जावं म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. तुझी वर्णिता जीवनात तुझ्या आम्ही भाग घेता. संतोष मोसो वरतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दुनिया आमची मेटा काढताना. घटाय दिता जिवीत वाट आमकां दाखयता. भक्तीन मोगान हरसिता काळजा मोरान वंदिता. मासारता तुझ्या एक जाता. संतोष मोसो वरतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दुनिया आमची मेटा काढताना. संतोष मोसो वरतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दुनिया आमची मेटा काढताना.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो भयणीनो आनी तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जावन आयिल्ल्या मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां आज व्हरतो संतोश. तुमच्या जिणयेंत एक नवो अध्याय म्हणल्या बरी आज तुमी बरयतात. पवित्र आत्मो त्रित्वेचो तिसरो जण तुमचे थंय तिरावणेच्या संस्कारा मुखांतर येता. भावार्थान तुमकां तीर करूंक आनी तुमची जिणी बुरवशाची जावन क्रिस्ताते वडा पातयेनेची जावन भावार्थाक साक्ष दिवचे तसली तुमची जिणी तुमी जियोंक पवित्र आत्मो तुमकां आज कृपा दिता. ताच्या प्रेरणान तुमी हे मिसांव जारी करूंक निर्धार करूंक आसा. आस्तावन तुमी सोम्याच्या आपोस्तलांत मेळिल्ले तसली आपोस्तल जातात. सोम्याचे मिसांव परगट करूंक तुमच्या बऱ्या जिणये मुखांतर भक्तीपणाच्या जिणये मुखांतर तें तुमी करूंक आसा म्हणलें तुमकां सांगूंक हांव खुशी व्हरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया पवित्र आत्मो सदांच तांकां सांबाळून दी आनी तांची जिणी देवाच्या कुशेक खाल जावन बरी पुर्बेची जिणी तांणी जियोवन बाबार्थाक तांणी साक्ष दिवच्या खातीर तांच्या पासत आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवत्या तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दीन वाजता. तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी मानून घे.
या देवा आमच्या महिमेवोन बापा पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देवोन येव आनी आमचे भितर रावोन तुज्या महिमेचे मंदिर तो आमकां करूं आनी मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या धैर्यान आमकां तो बरूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा इसाया प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजवणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळयोन न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे बडोपकार. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. दार तुझ्या आत्म्यात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नवा. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमे आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश भरीत म्हणटान नेसलोलो. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. कितली विविध तुझी कृत्या सर्वेस्परा. जणवायेन सर्व वस्तू तुवें केल्या. पृथ्वी सगली तुझ्या रचनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नवार आत्म्या म्हज्या. दार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. वेळा वेळाक तू पोषण दितलोय म्हूण सगली तुजेर दोळे लावून आसात. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात. तूं हात उगाडताय आनी ती पोटभर खावन दादोशी जाता.
धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तूं तुझे तोंड लिपयतना रसना घबरतात. तू प्राण मात्र काट ती मरून परत्या धुळीक वेतात. पूण तू श्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येतात. अशे प्रितुमीचे रूप तू नवे करता. धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्तासोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. दृढ रावा तुमच्यो तकल्यो बांदरा, कित्याक तुमची सडवो लागीं पावल्या. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तो म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकाता तें उतार म्हजें न्ही, बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचें सांगात आसतना सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजे नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो.
तो पवित्रात्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें वाकरली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या भोवमोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज साद्या काळाचो 33वो आयतार आमी आचरण करता. येवचो आयतार क्रिस्तरायाचें फेस्त आमी आचरण करतले हांव. आनी हो आयतार देवादीन पापा फ्रांसिसान दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणून परगटला. आमी आमच्या जिवनांत दुर्बळ्यांक प्रत्येक तरान तांचे ते आमी गमान दिजे. तांचे थंय आमी प्रत्येक तरान कितें आमी करूंक जाता तांकां करिजे. ते समाजीतावन पयस आसात जाल्यार पेरिफेरी म्हणटा पाप साहेब, आनी जर तर तशें ते आसत जाल्यार तांकां मेळोन तांची भेट करून परतून ताका समाजींत जागो मेळा सारकें आमी करिजे अशें पाप साहेब ह्या आयतारा विशयान उलोवन म्हणलो. आनी देखून आयतार ह्या आयतारा दुर्बळां तें प्रत्येक गमान दिवंक आमकां उलो आसा. जेजून म्हळां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. मदर तेरेजा तिणें मेळ घडुल्लो दुर्बळ्यां खातीरच, गतदारणांतल्यांक सेवा दिवच्या खातीर, वाटेर पडिल्ल्यांक आसरो दिवच्या खातीर. आनी हें आमी समजून काण घेवचें. मदर तेरेजा म्हणटा, आमी तसल्यांची सेवा करता आसतना आमी जेजूची सेवा करता. आमी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ पळयता आनी आमकां दुर्बळेच जेजू क्रिस्त. मदर तेरेजाची उतरां ही. मदर तेरेजा आज एक सांतीण जाल्या. दुर्बळ्यांची सेवा केल्ली तिका आमी प्रत्येक दाराक मान करता. हें आमी समजून काण घेया. बाबांनो भयणीनो, आज ही आमची 58 भुरगीं पवित्र त्रिंदादीचो 3रो जण पवित्र आत्मो तांकां थिंग घेतात. आनी हो पवित्र आत्मो तांकां 7 देण्यांनी आनी 12 फळांनी तांकां तो मागता आनी तांकां धाडटा. कशें पेंतेकोस्ता दिसा जेजू सर्गार चडून गेल्या उपरांत आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवलो, तांकां भावार्थान थीर केलें आनी ताचें मिसांव परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां धाडलें की तशें आज तुमकां भुरग्यांनो पवित्र आत्मो मागून तुमकां धाडटा. तुमी बरी खबर तुमच्या बऱ्या जिणये मुखांत्र, भक्तीपणाच्या जिणये मुखांत्र, देवासपणाच्या बऱ्या जिणये मुखांत्र तुमी जेजूक साक्ष दिवच्या खातीर हें तुमी समजून काण घेवंक प्रत्येक तरान पवित्र आत्मो तुमकां आदार दिवं दी म्हणून आमची आशा आनी आमचें मागणें. कम्युनिस्ट सरकार चीनांत आसा, तुमी जाणात. सुमार 90 years जालीं. तितल्या आदीं थंयसर हो सरकार थंयसर पावलो. पयलें आमच्या बरीच थंयसर स्वतंत्र आसलो आनी धार्मीक कार्य मिसां पुरशां हें पुरा थंयसर घडटालें. पूण कम्युनिस्ट थंय रिगल्या उपरांत तें सक्कळी बंद पडलें. आतांय थंयसर मस्तू क्रिस्तांव लोक आसा, थंयसर मस्तू पाद्राप आसात, सिस्टरां आसात, बिसायब आसात. पूण धैर्यान स्वतंत्रपणी समर्थ प्रगट करूंक समर्थीचे कायदे ते आचरण करूंक तांकां धैर्यान थंयसर करूंक साध्य ना. कितेंय दुबाव आयलो जाल्यार कुडले थंयसर तांकां धरतात,
जैलांत घालतात आनी कठीण शिक्षा दितात. हें थंयसर आजुनूय घडून आसा. एकपटी कितें घडलें गी म्हळ्यार एका इगर्जेचें इस्कॉल. थंयसर इस्कॉलांत क्रिस्तांव भुरगीं आसलीं, तांकां दोतोवन आनी शिकोवन आसलीं ही खबर सरकाराक मेळ्ळी. आनी एक दीस सांजेर थोडे कम्युनिस्ट मुखेली आयले. तांकां शिकोवच्या टिचरांक मेस्त्रींक तांणी भायर धाडलें आनी उपरांत बागलां बंद केलीं. एक बागेल मात ओपन दवरलें. स्टेजीर वचून तांकां भुरग्यांक सांगलें, तुमी भायर येता आसतना भुरग्यांनो, आमी मदल्या गेटी कडेन एक कुरीस दवरला. तो कुरीस तुमी गुड्डावन वसाचे. ते दाळा आमकां कळटा तुमी क्रिस्तांव समोट सोडल्या म्हणून. जर तर तुमी तशें करनात तुमकां आमी धरता, तुमकां आमी जैलांत घालता आनी उपरांत तुमकां आमी जुशी मारता. अशें ते बेस्तावणेन थंयसर परगट केलें, एनावंस केलें आनी भुरग्यांक लायनीर धाडलें. भुरगीं भियेलीं. मुखार गेल्लीं भुरगीं भियान कुरीस गुड्डावन गेलीं आनी तांकां सोडलें. आनी ताच्या फाटल्यान गेल्लीं भुरगीं पळय म्हणालीं, आमी तशें करना बिलकूल. आमकां जेजूचो मोग आसा. आमी क्रिस्तांव समोट पाळणा आयल्या देखून आमकां तांणी कसल्या रिवणी जैलांत गेल्या रिवणी मरोंक सयत आमी तयार आसा म्हणून उरलीं भुरगीं कुरीस गुड्डायनासतना कुशीन गेलीं. तांकां ताणें धरलें. धरून व्हरून जैलांत घालें आनी उपरांत तांकां तांणी जुशी मारलें. जुआंव पॉल दुसऱ्या पाप साहेबान थोड्या वर्सां आदीं ह्या भुरग्यांक मार्तीर म्हणून परगटलें. भावार्था खातीर जीव दिल्लीं भुरगीं मार्तीर भुरगीं म्हणून ती नांव वाडल्यांत. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमी भावार्थ पवित्र स्नानान स्विकार केला आनी हो भावार्थ तुमी तुमच्या जिणेंत पाळण आयल्यात. घरा तुमकां मागणें आनी देवासपण आनी बरें तुमी शिकोवन आयल्यात. दोतोवन तुमी शिकल्यात. सक्रामेंत तुमी काणयोन आसात आनी अशें आज तिरवणेचो संस्कार घेवंक तुमी तयार जावन आयल्यात. आज तुमी हो सक्रामेंत घेता आसतना तुमकां उपरांत तुमच्या जिणेंत असले समस्या येतीत जाल्यार ते फूड करूंक तुमी तयार आसात गी म्हणलें हें सवाल, गंभीराचें सवाल तुमच्या मुखार हांवें दवरचें. जर तर तुमकां भावार्थाचो, तुमच्या भावार्थाचो मोग आसा, जर तर तुमी जोडिल्लो तो भावार्थ अखेर म्हणसर पाळूंक आज तुमकां मेळिल्लो पवित्र आत्मो तुमकां कुमोग करता, ताच्या प्रेरणान, ताच्या कृपेन आनी देण्यानी जर तर तुमी सगळ्या तुमच्या जिणेंत क्रिस्तांव भावार्थ, बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन तुमी तो परगट करूंक, उर्बेन जियोंक तुमी तयार आसात जाल्यार आज तुमकां मेळिल्लो पवित्र आत्मो नीज जावन तुमकां तुमची जिणी फळां दीक करतलो. आमी थोडे आयकता भुरगीं शिकोवन जालें ह्या चडटीक शिकोंक पयस वतात, बेंगलोरू ह्या बैल्या गांवाक आनी खंयसर वतात. थंयसर भावार्थ तांच्या जिणेंत तो उणो उणो जाता, अस्कत जाता. थोडी भावार्थ सांडूंक सयत त्या पाटी सरनात म्हणलें तसले आमकां बेजारायचे संगती आयकूंक मेळटात. तुमचें तें तशें बिलकूल घडचें नाका. तुमी खंय आसल्यारय तुमी क्रिस्तांव आनी तुमचो भावार्थ तीर तुमी सांबाळूंक आसा, तो पाळूंक आसा. कशें तें कम्युनिस्टाच्या गांवांत त्या भुरग्यांनी, ल्हान भुरग्यांनी, नेण्ट्या भुरग्यांनी भावार्थ जियोंक, भावार्था खातीर जीव सयत दिवंक ती तयार जालीं. तशें तुमी ल्हान ल्हान सॅक्रिफायस करूंक तुमी तयार आसा. जे तुमकां तुमच्या जिणेंत दुसरे प्रभाव तुमचेर पडटना, जावं दी तुमकां फ्रेंड्स तुमकां नाडटना, या तुमचे फ्रेंड्स तुमकां दुसऱ्या वाटेक व्हरतना तुमी धैर्यान हे संगती समजोन काडून तसल्या
बुलोवण्यांक तुमी पाठ करिना पाठ करन सारकी जिणी जियोंक तुमचें प्रयत्न तुमी करीचे म्हणून तुमकां उलो दिता आसतना पवित्र आत्मा तुमकां मेळ्ळा, पवित्र आत्मा तुमकां धैर्यान भरता, पवित्र आत्मा तुमकां सदांच सांबाळटा म्हणून उडास दवर. आयची वाचपां पवित्र आत्मा विशांत आसात. दुसऱ्या वाचप साम पाऊल म्हणटा देवाची भुरगीं आमी जाल्या पवित्र आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आनी देवाची भुरगीं आमी जाल्ल्या वरवीं देवाक बापा म्हणून उलो मारचें तें भाग आमकां फावो जाला. आनी ह्याच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव पवित्र आत्मा आमकां मेळिल्लो तो आमकां सारकी वाट दाखयता, सारक्या वाटेन चलोवंक आमकां तो प्रेरण दिता. आनी देखून ह्यो पवित्र आत्मा तुमकां मेळिल्लो सदांच तुमकां सांबाळून दी. कार्लो आकुतीस हें नांव तुमी आयकलाय वय मू? ताका सप्टेंबराच्या 7 तारखेर सांत म्हणून पाचारलें. 15 वर्सां मात ताका. तुमची प्राय तीच, तुमच्या प्रायाचो आसा एकलो, तुमच्या बरीच आसलो, तुमच्या बरीच मोबायल, तुमच्या बरीच वेबसायट, तुमच्या बरीच असल्या त्या गेम्सांत तो आसलो खेळटालो. पूण ताचें तें आसलें तें भक्तीपण. तो म्हणलो जेजू क्रिस्त म्हज्या जिणयेचें केंद्र. तुमच्या जिणयेचें केंद्र कोण आसा? तुमी तुमच्या जेजूक तुमच्या जिणयेंत सदांच तुमी मुख्य स्थान दिवंक जाय. तो म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हज्या जिणयेंत केंद्र देखून हांव कितें करता तें ताका मेचोवच्या बरी हांव करता. आनी देखून येव क्रिस्तांतलो जेजू म्हाका मोगाचो म्हणटा तो. आनी देखून चडावत जावन सदां मिसाक तो येतालो. तुमकां सदां मिसाक जावचें ना, पूण येव क्रिस्तांतल्या जेजूक तुमी कुंभारांत काण घेतात, उर्बेन तुमी काण येवंक प्रयत्न करा. येव क्रिस्तांतलो जेजू तो म्हणटा सर्गाची वाट तो म्हाका दाखयता. आनी तो 15 वर्सांच्या प्रायर लुकेमिया ब्लड कॅन्सर तातूंत तो मरण पावलो. आनी 15 वर्सांची प्राय ताची. आनी तो म्हणटा हांव मरना, हांव सर्गाक वता, म्हजें जिवन थंयसर मुंदोरून वता म्हणटा तो. आनी ताका सप्टेंबराच्या 7 तारखेर सांत म्हणून पातरलें. आयल्या वार पटापट 3 अजापां ताच्या मुखांतर जाल्लीं. ती अजापां भुरग्यांत तेंत स्टुडंटां तें. पयलें अजाप 7 वर्सांचो भुरगो स्पेनाचो. तो इन्स्ट्रुमेंट खेळोंक कॉन्सर्टाक जायचे प्रॅक्टिसांनी जाल्लें. कितें केल्यार ताचें इन्स्ट्रुमेंट सोमाक करूंकूच जायना. तो सगळोच गडबडलो, सगळोच कळवळ्ळो आनी म्हणालो कार्लोस म्हाका हें इन्स्ट्रुमेंट तिके सोमा करूंक कुमोग कर म्हूण. ताका कार्लोस आकुतीस दिश्टीक पडलो. ताचें इन्स्ट्रुमेंट ताणें आपडलें, इन्स्ट्रुमेंट समान जालें आनी तो ताच्या इन्स्ट्रुमेंटांत कॉन्सर्टांत खेळोंक साथ जालो. आनी एक 13 वर्सांचें चेडूं आयर्लंडाचें, तांकां एस्से बरोवंक टिचरीन सांगलें. हें कितें कितें केल्यार एस्से बरोवंक ताका जालना. सगळ्यांच तें भियेलें आनी आकुतीसाक कार्लोस आकुतीसा कडेन ताणें मागलें. आनी तो आयलो. ताच्या बुकाक ताणें आपडलें, दिश्टी पडलो बुकाक आपडलें. बरी एक एस्से बरोवंक ताका साद जालें. आनी तिसरें अजाप 10 वर्सांचें सोफिया म्हणलें चेडूं. ताची टिचरीन तांकां सांगलें तुमकां खुशी आसलें एक बरें एक पिंतूर तुमी चडोवन दुसऱ्या दिसा हाडयेचें म्हणून. आनी ताच्या गार्डनाचें पिक्चर सोडोवंक म्हणून ताणें निर्धार केल्लो. पूण कितें कितें केल्यार हाका पिक्चर सोडोवंक जायना. हें सगळ्यांत रडलें. हांवें फाल्यां टिचरीक म्हजें पेंटींग दाखोवंक आसा, हांव कितें करूं? आनी म्हणालें कार्लोसाक म्हणालें गिव मी एनलायटनमेंट. तितलेंच ताचें मागणें, प्लीज गिव मी एनलायटनमेंट. आनी तें म्हणटा म्हाका एकलो तरणाट भुरगो सुमार 15-16 वर्सांचो म्हज्या मुखार आयलो. म्हजें कॅनवस ताणें आपडलें आनी तो नपयन जालो.
आनी हांवें बरें एक पेंटींग केलें टिचरीक पळोवन बारीक संतोश जालो आनी हें अजाप पवित्र सभेन काण गेलां आनी ताचे विशयांत आतां चड आनी चड स्टडी करनासात हें आकुतीस कार्लोस आकुतीसाचें हें तिसरें आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट मिरेकल मोगाच्या भुरग्यानो तुमकां हो एक पात्रोन आसा तुमकां कसं जाता शिकोवंक एग्जाम बरोवंक खूब भें दिसता ताचे कडेन मागा तो तुमकां खंडीत जावन कुमो करतलो भक्तीपणान मागोवंक जाय पातयेन मागोवंक जाय पूण तुमचें जिवन ताचें बरेंच बरें जिवन जिवंक तुमी प्रयत्न करूंक जाय धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर श्लोक आमी गायलो आनी तेंच आमी म्हणचें धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आमच्या गांवचें रूप नवें कर आमच्या फिरगजेचें रूप नवें कर आनी म्हजें रूप नवें कर पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळा तुमचें रूप तो बदलून दी आनी जेजूक तुमच्या जिणेंत प्रथम स्थान दिवचें तसलें आनी पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूक ती विशेष भक्तीपण दवरन सदांच तुमी भावार्थाची भुरगीं जावन जियोवंक तुमकां पवित्र आत्मो कुमोग करून दी म्हूण प्रत्येकतान ताचे कडेन मागा आमेन. उबी रावा भोकळ क्रिसमसो सक्रमेंत दिवचे रीत आतां प्रारंभ जाता भुरग्यानो तुमचे कडेन आतां सवालां विचारता ही सवालां तुमकां बाप्तिस्म मेळच्या वेळार विचारल्लीं आनी तुमच्या पाटतीन तुमच्या आवय बापायन आनी मोदोरणीन जाप दिल्ली आतां तुमीच ह्या सवालांक जाप दिवन हाचो अर्थ समजून तुमी जिवंक प्रयत्न करूंक आसा भुरग्यानो सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी बोलोवण्यांक तुमी पाठ करतात गी पाठ करता तुमच्या भावार्था विशयांत हांव विचारता सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनराक तुमी सदमनतात गी जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अंकार मुर्येतावन जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उजवाक बसला ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सदमनतात गी पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीवदातार पेंतकोस्ता दिसा दंडदुतांचेर देवुल्लो तो आज तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं तुमचे थंय केरीत भाशेन येता ताका तुमी सदमनतात की कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसाणें कुडीचें जिवणपण आनी शास्त्राचें जिवीत तुमी सदमनतात की हो आमचो भावार्थ हो सगळ्या पवित्र सभेचो भावार्थ तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात भुरगीं दिमी घाला तुमच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान मागणें करता पवित्र आत्मो तुमचेर देवोन दी म्हूण मागता मोगाळ भुरग्यानो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या भुरग्यांक शास्त्रीक जिविताक जल्म दिवन आपली भुरगीं केलीं तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागो म्हूण देवा लागीं तांचे पासत मागया. सर्व पदवेदारा बापा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतलीं सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शरती करून पाठय जाणवाय आनी गिन्यान बोध आनी घटाय समजून आनी भक्त तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतीन तांकां बर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कंतारिल्ल्या वेळान म्हणा आनी लोव ताळ्यान म्हणा व्हडल्यांनी
उबी रावा. पावन भयणीनो, ह्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र आत्म्यान तांकां मागला आनी ह्या मुखांतर ती जेजूची आपोस्तल जावंक पावल्यांत. तांच्या पासून आमी मागया ती सदांच बावटान तीर रावन बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन सदांच क्रिस्ताक साक्ष तांणी तांच्या जिणेंत दिवच्या पासत पवित्र आत्मो तांकां आदार दिवन दी म्हणून आमची मागणी आमी उबारया. मोगाला बापा, लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोली बापा आणि येलोशिस पाऊल आमच्या निवृत्त गोली बापा आणि सोमेस गोली बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आणि मोगाच्या एकवटान सोमी परत्यान येसर वाडत वसो म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त मनीस एका देवाची रचना आनी भुरगीं जातीकातीसो आनी देशाभासांचो भेद नासतना एकामेका भाऊ भयण म्हूण वळखून देवाचे राज म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोष खऱ्या मनान सोदूंक कृपा आनी आदार मेळूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां तुज्या भुरग्यांक बावरतान ल्हान व्हड केल्ल्या आमच्या आवय बापायंक आनी पदर मोदोनीक सर्व कुटुंबदारांक सैर्यांक उतरांनी आनी देखीन क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक तांकां उमेद मेलू म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती बावार्थाची जाणवाय आमच्या जिणेंत आपणावंक बावार्थाची शिकवण दिल्ल्या याजकांच्या आनी सर शिक्षकांच्या मिसावान तांकां तुजो आदार मेळो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्या मारिफात तीर केल्ल्या आमकां हो बावार्थ राजाचे गट अख्ख्या संवसारार धैर्यान आनी मोगान सर्व भावा भयणींक प्रसारूंक कृपा लाबो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढेक ओळख जावन कश्टांच्या भावा भयणीक बरी भलायकी लाभो आनी तांच्या एकसुरपणांत आनी कश्टांत पवित्र आत्म्याची मजत मेळून म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर हाती घेतली सर्व योजना पोंतान पावच्या दिशेन वावरूंक सर फिरगजगारांक प्रेरण लाभो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ही आमची मागणी भोव मोगाळ बापा. आमी तुका समर्पित हांव दयेन तूं स्विकार कर. आज तिरावणचो संस्कार घेतिल्ल्या ह्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याचो प्रेरण तांकां लाभोवन दी आनी ती तांच्या जिणेंत सदांच भावार्थाक साक्ष दिवचे तसलीं भुरगीं जावं दीत. भक्तीपणाची जिणी सदांच तांचे ते दिसून येवं दी. तांकां ल्हान व्हड केल्ल्या तांच्या आवय बापायक आमी प्रत्येक तरान तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता. तांच्या मुखांतर ही भुरगीं भावार्थान वाडल्यांत आनीकय मुखार तांची जबाबदारी आनी पाळच्याक तांकां प्रेरण लाभोवन दी. आमी समेस्त तुजीं भुरगीं तुवें आमकां दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जावन आमी चड आनी चड तुज्या पुतान दाखयल्ल्या त्या मोगाच्या आनी सेवेच्या मार्गान चलोवंक आमकां आदार दी. आनी प्रत्येक तरान दुबळ्यान धाकट्यांतय आमी हुस्को दाखोवंक जें बरें मन आमचें तें दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशानी आमच्या कसवावराची ओपून घे मोगा मानून घे दयेन खाली बापा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची
भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कसवावराची ओपून घे मोगा मारून घे दये काने बाबा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची निशाणी आमच्या कसवावराची ओपून घे मोगा मानून घे दये काने बाबा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची आम्ही तुका दिन वाचतो आणि उदार जिने देणे बापा तुवे दिलाय ताले ताचे दिरवे तातू घालाय जिने देणे बापा तुवे दिलाय ताले ताचे दिरवे तातू घालाय समर्पिता तुझ्या पायांत तळा पावन करते आशीर्वादान बाबा आमच्या दयाळा भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कसवावराची ओपून घे मोगा मानून घे दये काने बाबा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कसवावराची ओपून घे मोगा मानून घे दये काने बाबा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाखाली महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घे भोव मोगाळ बापा आपल्या मोरणान आनी पुनर्जीवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें त्याच मोरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरों तुज्या पुता सारकीं आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गवाय दिवंक पावो हे तुज्या पुतान दुवाच्या अत्रेक दयाळपणी शार्ती पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच सोमी आमचो उंच सर्गार चडलो आनी मैमेवोन जावन तुज्या उजव्याक बसलो. आनी बासायलोलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सर्व दरबारा सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मोनान काळजान तोंडान आमी गायता. मिसाचो भोव पवित्र वांटो आतां आयला भुरग्यानो. ह्या आल्तारीर आसुल्लो उंडो आनी वायन जेजू हजर जाता आनी ताच्या कुडींत आनी रगतांत बदलता. हो पवित्र वेळ व्हडा भक्तीपणान आनी तूं आमी भाग घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीवनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन असते ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात. पातकांचे बोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. जेजू आमच्या आल्तारीर आतां हजर आसा. हो आमचो बावार्थ. बावार्थाचो गूट परगटुया.
सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमतो, तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटतो, तुझ्या येण्याका आम्ही अद्रेकतो, तुझ्या येण्याका आम्ही अद्रेकतो. बापा, आमचे सडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मायबू भगिवंत अंकवार मरीच्या तिचो पती सांजुजेच्या तुज्या भगिवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळोवन तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. लियो आमच्या भगवान बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गुवळी बापाच्या आनी निवृत्त आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गुवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारा वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीतवेक एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कन्वल्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदान बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्लें तें सोबीत मागणें म्हणून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी आज सुभागी पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावया ताची कुडरगर वावरतान सेव्या मोगा सेवेची जिणी जिव्या अख्ख्या संवसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणी जिव्या अख्ख्या संवसारात ताका साक्ष दिव्या सर्गे पयणाची वाटसप खाताना सर्गेच्या कानात गटाय सोडुया जिगे कुरिस्की मेटा घडताना जीवन क्रिस्ताता बरवो सोजोड्या जीवन क्रिस्ताता बरवो सोजोड्या सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावया ताची कुडरगर भावार्था सेव्या मोगा सेवेची जिणी जिव्या अख्ख्या संवसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणी जिव्या अख्ख्या संवसारात ताका साक्ष दिव्या सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावया ताची कुडरगर वावरतान सेव्या मोगा सेवेची जिणी जिव्या अख्ख्या संवसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणी जिव्या अख्ख्या संवसारात
साक्ष दिवया गोऱ्या गोळ्याच्यो करो शेड्यो जाव सर्गीच्या कारणान घटाय जोडूया एकेने गोळी मैपासाची एक जीवन क्रिस्ताता बरवसो जोड्या जीवन क्रिस्ताता बरवसो जोड्या सौम्याच्या जेवणात वाटेली जाऊया ताची गोड रगत बावतान सेव्या मोग सेवेची जिनी जिव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिवया मोग सेवेची जिनी जिव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिवया प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडीर रक्तान पोसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे गटायेन सगळ्या आडकळींचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणेंत तुजे सभेक संतोश दिवंक फावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रतिमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा पृथ्वीचेर वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देव उजवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुमकां भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट बसपून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थांत तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप भोगूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसात. आज आमचे सांगात आसून हो क्रिसमसाचो सक्रामेंत आमच्या 50 आनी 8 भुरग्यांक दिल्ल्या आमच्या निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोज हांकां सर भुरग्यांच्या तांच्या वडिलांच्या आमच्या याजकाच्या आनी फिरगसगारांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. भलायकी फाटल्या दिसांनी इल्लीशी बरी नासली तरी
ताणें घेतिल्लें तें मिसांव आज हांगासर येवन आमच्या संगात आसून हो क्रिसमसो सक्रामेंत दिवन आमकां ताणें आदार दिला. तांचो उपकार बावरता आसतना देवाची दराळ बेसांवां तांचेर आमी मागता. तांकां देव सदांच बऱ्या भलायकेन राखूं सांबाळून दवय म्हणून आमी मागया. क्रिसमाच्या भुरग्यांक तयार केल्ल्या फादर ऑस्मंड, फादर विवेक, फादर अरुण, तशेंच सिस्टर लुड्स आनी मर्सिन टिचरीक आमी भुरग्यांच्या तर्फेन तशेंच सकड वडिलांच्या तर्फेन मी देव बरें कर म्हणटा हांव धन्यवाद पाठयता. लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर दंभयण्यांनी ओके तें जालें. आज संजेर क्रिसमसो संभ्रम आसलो आनी इतल्या जाणां भुरग्यांक क्रिस्म लाभला. सर भुरग्यांक आमी फिरगस याजक अभिनंदन पाठयता. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान सक्तेन तुमी भरल्यांत आनी क्रिस्ताक धैर्यान परगट करचें भाग तुमकां देव फावो करून दी आनी तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन क्रिस्ताक रुजवा दिवचें, क्रिस्ताच्या मौल्यांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आज जागतीक दुर्बळ्यांचो आयतार. हो दीस अर्थबरीत रितीन आचरण करच्याक आमच्या बोवाऱ्याच्या दुर्बळ बोंडांक दिवच्याक वरवीं आनी नगद एकठांय करनासा. उदारमणान तुमी कांय दिवंक शेता तर आल्तारे मुखार हांगासर एक डब्बो दवरला, थंय टब्ब दवरला. तुमचें नगद त्या डब्यांत आनी वरवीं त्या टब्बांत घालून आज संजे भितर ती आयले सक्कड आमी एकठांय करून फाल्यांच्या दिसा दुर्बळ धाकट्यांक आमच्या बोवारी आसलेल्यांक आमी ते वांटयल्या. उदार मनान वरवीं नगद घालून जागतीक दुर्बळ्यांचो आयतार अर्थबरीत रितीन आचरण करूंक आनी आमच्या बोवाऱ्याच्या दुर्बळ्यांक आदार दिवंक सहकार दिल्ल्या तुमचो उपकार बावरता. नोव्हेंबर 22 तारीखेर कलाकारांचो जुबले आचरशीत हांव. गवप्यांक, वाजंत्र्यांक, नसप्यांक, नटांक, कवींक सांगात हाडूंक आनी तांच्या देण्या खातीर देवा कर्गां दिवन संतोश पावोवंक हो दीस आचरशीत हांव. ह्या कार्यांत फिरगजीच्या सर्व व्हडा ल्हाना क्वायरिस्तांक, नाटकिस्तांक, नसप्यांक, कवींक, एमसींक, वजंत्र्यांक आनी हेर कलाकारांक भाग घेवंक अवकाश आसा. कलाकारांच्या जुबलेवान भाग घेतल्यांनी तशेंच सांस्कृतीक कार्यांत भाग घेवंक आशेतल्यांनी तांची नांवां विनोद सोज आनी पॅट्सी लागीं आज संजे भितर नोंदावण करूंक विनंती. एप्रिलांत पयलो कुंभकाराच्या भुरग्यांच्या वडिलांनी ऑफिसा भेट करून पयल्या कुंभकाराचें फॉर्म भरती करूंक विनंती. कुटमाजिनी केंद्र काजारी जोड्यांक 3 दिसांचे विशेष रेतीर मुल्की डिवायन कॉल रेतीर मंदिरांत नोव्हेंबर 28 तावन 30 तारखे पर्यंत सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत मांडून हाडटा. वस्ती जाय जाल्ल्यांक वस्ती आसा. हेरांक पाटी येवंक वचून पाटी येवची वेवस्था आसा. वेळार नांव नोंदवण करून भाग घेवंक आमी तुमकां उलो दिता. बलमाटा दुसऱ्या वाड्याच्या 70 वर्सांच्या मेरी हिल्डा डिसोजान आदल्या हप्त्यान चलिल्ल्या एशियन मास्टर्स ॲथलेटीक चॅम्पियनशीप स्पर्धेंत भाग घेवन 2 भांगाराची, 2 रुपयाची आनी 1 काश्याचें अशें वट्टूक 5 पदकां राष्ट्रीय मट्टार जोडल्या आनी फिरगजेक वर्ती कीर्त हाडल्या आनी तिच्या सदांनाथय आमी संतोश पावता, उल्हासीत आनी देवाची दराळ बेसावा तिचेर मागता. तशेंच ती अंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल मास्टर्स ॲथलेटीक चॅम्पियनशिपांत भाग घेवंक ती अर्ह जाल्या आनी मुखल्या तिच्या स्पर्धांत आमी जैत मागता, देवाचें बेसांव मागता. नोव्हेंबर 30 तारखेर आयतारा सांजेर 6 वरार प्रस्तुत गोवळीक परिशदेचें 11वेचें मिटींग आसतलें. सर्वांनी हजर वचूंक विनंती करता. विशय क्रिसमस, नवे वर्स आनी फिरगस फेस्ताक तयार आहे. मंगळूर दिएसेजीन सेंट पॉल सभा शतमानोत्सव आचरण करच्या संदर्भी SVP केंद्रीक समिती KCO अबुधाबीच्या सहयोगान दाबाजो म्हणले निहाल तावरो संगीत कार्य इंडियन आयडल फायनलिस्ट संगीत कार्य SPPन पोस्केकन घेतलेल्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर निधी जमोवंक मांडून हाडला. ही संगीत सांज डिसेंबर 7 तारखेर सांजेर 6 वरार कोर्डेली गरजेच्या उक्त्या मैदानार सदर जातली. हाची हातपत्रां SVP सांदे आतां मिसा उपरांत वांटता ती तुमी घेयात. हेमच्या आयतारा 5,000, 1,000 आनी 500 रुपयाची कुपनां वांटतात. SVPच्या ह्या बऱ्या आनी उंचल्या योजनाक
कुपनां घेवन सहकार दिवंक आमी विनंती करता. हेमच्या आयतारा सकाळी 9 तावन दनपार 1 वरां पर्यंत कातोलीक सभा सरकारी दस्तावेजांतीद्वान नवीकरण आनी नवी करूंक शिबीर आमच्या फिरगसालान मांडून हाडटा. ऑल गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट्स रिन्यूवल करेक्शन आनी न्यू कोणा करूंक आसा तुमी परवां आयतारा 9 तावन 1 वरां पर्यंत हांगासर येवन ताचो फायदो जोडये. विवर नोटीस बोर्डार आसा, व्हॉट्सअप ग्रुपार तुमी धाडला. कसले डॉक्युमेंट घेवन तुमी येजय म्हणून थंयसर कळयलां, ते घेवन आयल्यार तुमचे काम सलीसायेन हांगासर जातालें. हेमच्या आयतारा पदवा कॉलेज मैदानार एपिस्कोपल सिटी वार्डाच्या 18 तावन 28 वर्सां भितरल्या युवजनां खातीर आक्वा कार्निवाल दनपारां 2 वरां तावन मांडून हाडला. युवजनांनी हो अवकाश गळसूंक विनंती करता. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमो जाल्लें इजमॉल 77,600 रुपये तुमच्या उदारमनाक देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्माचे हाचे 11ची गीत जातच सर्व क्रिस्माच्या भुरग्यांक आमी कॉफी फळार तयार केलां, स्नॅक्स तयार केल्यात, ते तुमी घेवंक तुमचे लागीं विनंती करता. मोगाच्यानो पवित्र आत्म्यांनी आनी देण्यांनी आज आमी भरल्या. आमची काळजां मनां संतोशान उमाळून येतात. तिरावणेचो संस्कार आमकां दिवन पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल, आमचो भावार्थ घाल. आज आमकां गवळे बापांनी लाभयला. ह्या खातीर तांकां दिनवाशी काळजान देव बरें करूं म्हणटा. देव बाप सदां न्हीद तांकां पवित्र आत्म्याचे ससायन भरून दी आनी तांचे मिसाव फळां बरीत करून दी म्हूण मागता. आमचे फिरगज याजक आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर वावर करतात. आयचो हो साक्रमेंत घेवंक आनी आमकां भावार्थान बरोवंक तांणी घेतलेल्या मिनतेक आमी आभारी जावन आसा. आमचे जिणेंत भावार्थाची बी वंपल्या आमची आवय बापय, पोदोर्न मोदोर्न, भाव भयणी, शिक्षकां, कुटुंबाची इश्टामंत्रांचो आमी उगडास काडटा. तांणी आमकां भावार्थाची समजणी दिल्या, त्या पासून आमी तांचो उपकार बावडटा. तिरावणेचो मुण्यार अदीक मनादीक आमचो निवृत्त गवळी बाप अलोयशस पौल बापांचो उपकार बावडटा. आतां गवळी बापांनी उपकारी मनाचो गुर्त जावन आमच्या भुरग्यां तावन फुलांचो तुरो स्विकार करी जाय म्हूण उपकार मागता. आयच्या दिसा तिरावणेच्या सेरेमनी वेळार पोदोर्न मोदोर्न जाल्ल्या श्री विनोद डिसोजा आनी श्रीमती पॅट्सी ब्रिट्टो हांचो आमी उपकार बावडटा. आज आमी संस्कार घेतल्या संतोशाच्या दिसा साक्षीदारां जाल्ल्या तुमी सर्व मोगाच्यानो आनी फिरगसगरांनो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तुमकां कृपे बेसांवांनी भरोवन दी म्हूण मागता. आमी क्रिस्माच्या भुरग्यांक परिक्षा चलोवन व्हेल्ली, बरेंकन मार्क्स काडिल्ल्यांक आमी भोवमान दिता म्हूण सांगलें. 2 कॅटेगरींत आमी भोवमानां दिल्यांत, एबाव 90 आनी एबाव 80. देखून एबाव 90 अंक जोडलेलीं भुरगीं हांगासर आसात. आतां पयलें तांकां गोळी बापांनी मुखार येवन भोवमान दिवन मान करी जाय आनी बरेंकन शिकोवन बरेंकन जावा बी बरोवन अंक जोडल्या तांकां मान करी जाय म्हणून विनंती करता. सिस्टर लुर्ड्स तांची नांवां वाचता. त्या उपरांत भुरग्यांक आमी सर्टिफिकेट्यो दितल्या. The first place, Johan Samuel Arosa, getting 49.5 marks. The second place, Benisa Mascarenas, getting 47 marks.
Also, Velina Florence Luis getting 47. In the third place, Shalvin D'Souza getting 46 scores. And in the fourth place, Viola Lenza D'Souza getting 45.5 marks. Above 40, Luke Ronald Mendonça, 41.5. Rian Luke D. Almeida, 40.5. Nathan Mendonça, 40. Adeline Lucia Ferraes, 41.5. Andrea Viana Tauro, 40. Divita Shaloni Dikuna, 43.5. Katrina D'Souza, 43. Megan Lourdes Vegas, 42. Melina Shania Montero, 40.5. Melrina Siqueira, 40.5. Neora Angeline Lobo, 42.5. Salvina Vieira Crasta, 42. Sant Maria Kido, 40.5. Sanvika Alcin Mascarenas, 40. ह्या सर भुरग्यांक आमी अभिनंदन पठयता. बरें करून दोतोन शिकोवन बरें बरोवन कितें शिकयलां तें ताणें उडासान दवरून बरयलां. ताका अभिनंदन पठयता. आनी सद्दां ती दोतोन घेताली. Certificates. Sion Russell Fernandez, Ethan Keith Nazareth, Luke Ronald Mendonça, Rian Luke D. Almeida, Prince Alish, Nathan Mendonça, Rishan Erin D'Souza, Len Nathan Menezes, Brinson Jovan D'Souza, Rishon Daryl Cardoza, Elric Isaac De Silva, Anish Alton Norona, Melron Martis, Johan Samuel Arosa, Sogan Henry Pereira, Josel Fernandez, Adrian Neville Mendonça, Neil Anthony D'Souza, Mark Aryan Norona, Shalvin D'Souza, Ranan Sonit Pinto, Andrew Dan D. Almeida, Joshua Daniel D'Souza, Melita D'Souza, Melita D'Souza, Katrina D'Souza, Teresa Jasmita Hansdag, Sanvika Alcin Mascarenas, Dishal Natasha Montero, Sweenal Lobo, Sant Maria Kido, Soni Eka, Adeline Lucia Ferraes, Leanne Zia D'Souza, Shanice Nancy Pinto, Melrina Siqueira, Megan Lourdes Vegas,
Andrea Viana Tauro, Ania Paez, Lisa Angela Raskina, Rachel Lily D'Souza, Suzanne Nicole Silveraj, Rishona Miranda, Viola Lenza D'Souza, Melina Shania Montero, Kiara Sheila Pinto, Velina Florence Lewis, Senora Alvina Montero, Neora Angeline Lobo, Anisha Glenora D'Souza, Salvina Crasta, Venisa Mascarenas, Divita Shaloni Dikuna, Esme Maria Pinto, Alicia Pearl D'Souza, Rachel Sia Coutinho, Dileila Flora Pinto, Swedel Laura D'Souza, Nicole Samantha Fernandez. सो आमकां दोतोन शिकोवंक मोग केल्ली आसा सिस्टर लुड्स आनी मर्सिन टिचर येवन मोगाची कार्यमनाची काणीक स्विकार करीत जाय म्हणून विनंती. बरें शिकयल्या बिशप. ऑलमोस्ट वन मंथ. क्रिस्मसच्या भुरग्यांक म्हज्या तर्फेन हांव शुभाशय पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा, सर बरें मागता. तुमी आज हांगासर दोगां भुरग्यांनी येवन कितें सांगलां तें तुमी आयकलां जायचें. पवित्र आत्म्यान आमी बरल्या आमकां उरतो संतोश जाला. आमी सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवंक तुमचो आदार कुमोक मागता म्हणटा. आनी म्हळां तुमी तें उडास दवरून तुमच्या जिणेंत तें जारी करूंक प्रयत्न करीचे. तुमकां सर बरें मागता. वडिलांक हांवें एक विशेश सांगचें कितें म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी येदो मुसर भावार्थान भक्तीपणान मागण्यान ल्हान व्हड केलां आनी बरीं भुरगीं तीं. आनी मुखारी तुमची जबाबदारी तुमी सोड नाकात. हीं भुरगीं शिकोन उपरांत तांच्या सर्तीक शिकपाक ह्या कामाक गेल्यारय तांचो फुडार तांकां मेळटा म्हणसर तुमची जबाबदारी आसा म्हणलें तुमकां सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. हें बिलकूल तुमी विसरा नाकात. तुमच्या भुरग्यांची जतन काण घेया. म्हाका एका आवयन सांगलें ताचें भुरगें CA करून बँगलोर कामार आसा म्हणून. हर एका हप्त्यांत हांव म्हज्या धुवेक खूब फोन करतां. तूं मिसा गेल्लें, तूं तेर्स म्हणटाय. आनी ते म्हाका म्हणाले एकटी काले मम्मी तूं हांव आनीक ल्हान भुरगें म्हूण चिंताय. ताका ताणें म्हळें तूं आनीक ल्हान भुरगें म्हाका तुजो फुडार तुका मेळटा म्हणसर हांवें तुजी जतन काण घेवचें म्हाका जबाबदारी आसा म्हणून. हें तुमी उडास दवरचें. आनी एक कुटुंबाच्यानी म्हाका म्हळें म्हजो पूत बँगलोर आसा, आमी हांगा तावन तेर्स ओडटूक म्हणटा हांव फोना मुखांतर अशें म्हणालें. मोगाच्या आवय बापायनो हें उडास दवरा. तुमची जबाबदारी देवा मुखार तुमी काण गेल्या ती जबाबदारी पाळून देवाक तुमी लेख दिवंक आसतलें म्हणलें तुमकां सांगूंक हांव खुशी व्हरता. ही जबाबदारी तुमी पाळूंक तुमकां उलो दिता. तुमकां परत सर बरें मागता. देव बरें करूं. थँक्यू बिशप. उबी रावया, 11चें गीत गावया. उजवाडाक सोफाको दैरान आमी भरू परगट या क्रिस्ता शांती पासून वावरून नीती पासून झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगा जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ मोगान तूं आमकां सांबाळ
सान सेबेस्त्यांव आमकां सत विनंती कर मगे वगुसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.